हॅलो पीपल, गुड मॉर्निंग. येवकार तुमकां सगळ्यांक मुगे आयच्या ब्लॉगांक. सो पीपल, हांवें तुमकां सांगलो न्हू आमगे हाल फेस्ट न्हू संडे. सो आज आमी ते नोवेनाक आनी आज लास्ट दीस. सो हाल आमगेले फेस्ट गाय. सो हाल्या व्लॉग चोवपा रावाय तुमी, सामको टाकाटाक आसतलो. सो आतां आमी वयता 6:30 मिस वयता आमी आनी 6:30 जावपाक एक 5-10 मिनटी आहाय. सो लेट्स गेट गोईंग देर आनी तुमकां मेळटा मागीर. ओके inches later. पीपल हेचे आमी पावली घारा मिस जालें काबार आनी हेचे आतां बीफ घेयल्लें वाटेर तें दवरपा येयल्लीं घारा आनी तें आतां वयताय पोतून. कित्याक पोक वेजिटेबल तें बी सगळें आटान दुतान सगळें कट करून बी दवरपाचें. कित्याक हाल मागीर चड हें नाका. कित्याक इवनींग बी म्हाका वचपा जाय टोर्नामेंटाक. सो तो सगळो टाकाटाक करपाचो. सो येस हाटाय आनी मागीर तेची खंय चाव पितली आनी मेळताय घारा. सो येस तेणें आउटफीट चेंज केलें कित्याक तेका मागीर प्रॅक्टीस हांवें चर्चे कडेन. सो तेका मागीर तेशी देंवपाचें. सो या मुगो. पीपल आम घेवपा येयल्लीं हिंगा पोक बट तो मुनीसूच ना. सो पीपल टू बेड लक. शॉप बंद आहा, आमी चोवपा येयलो ती ओपन जाल ना कितें ओपन बट ती ऑलरेडी ओपन जाता हेतू पळय 8 जाता थिंगा. चोयता आमी मागीर कितें येतलें कित्याक मागीर दुसरे कोणें आसा तें म्हाका लायक जायना तेका हांव हिंगा येता चोवपाक. आनी आमी चोयल्या ते कितू हांव बी न्ही गो लुलू. सो या वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां चाव कितें मारपा कितू मँगो शेक जातलो. आवय सकाळी मातशें चाव मारपा येता बरीशी गरम गरम आनी तुम मागीर मेळटाय. ओके बॅड लक टू अस. आमगे बिफूय शॉप बंद जालें. सो आमी बीफ आनी खंयचो हाडपा पण आनी पोकूय शॉप बंद आहा. लेट्स सी. पीपल येयली आमगेली ऑर्डर. थँक्यू. आमगेला मसाला डोसा गाईस. A little longer than a few minutes later. वेजिटेबल घेवपा हिंगा. सम कॅरेट्स गाईस. तेंगे माल हाडटा येयला. पीपल जालें आमगे ते सगळें वेजीस घेवन. आवोकाडो हाडे येयलें सगळें म्हूण मरे. पीपल आमी लेंगा फ्यूज घालता ते मेळ आमकां. आमगे बायक वता शॉपिंग फॉर मॅकरोनी गाईस. आमगेले एल्बो पास्ता जालें आमगे हिंगाचें काम बारीकशें. पीपल हांव पावलें घारा. थंय सगलें सामान बामान घेवन हात दुखोलें आनी साशा म्हणटा मागीर थिंगा रावलां तें मातशें रावत आनी तेका प्रॅक्टीसचो टायम आहा आमचे कडेन. इट्स 9:15. सो तेका 10 o'clock प्रॅक्टीस आहा. तेका मागीर थिंगां चोवपाचें. सो हांव तेका आतां सोमतें तारयार आनीक पोका म्हणटा मुगे काम जालें ना. ओके पोक मेळना म्हाका. सो तें चोवपा मागीर पोतून वयतलें आनी एक पाटी. त्या मार्गांय म्हाका आनी एक काम आहा. सो तेन्ना मागीर चोयता आनी हाडटा. ओके सो वील सी यू लेटर. आय सी यू लेटर. A few moments later. सो बी बनात माय आनी हांव येयलें थंय सुपर मार्केटां पावलें. सो बँका आमगे धाकलेंशें काम आहलें तें केलें. येस हांव थिंगा आहाय. हॅलो. सो ती मागीर आमगे कित जाय तें सामकें जबरदस्त जाता शॉपिंग. आतां येयला आमगेलें नेक्स्ट पॅसेंजरा व्हरपाक. बस बाय बस. सो आतां मागीर ड्रॉप केलें आनी आतां येयला साशा पिकअप करपाक. पीपल हेंचे आतां आमी न्हू येयल्लीं मार्गांव आमगे म्हणटा काम जालें. म्हाका सांगलो न्हू पोक हाडपा वयता म्हणून. आनी आतां आमी येयले एशें स्टुडियो गायस. थंय एज युजल लूट आहा. हांवें चोयलें वायट ऑफ वायट अशें स्निकर्स चोयले हे गेले. आनी सांगिना कितें आपणा रेनी सँडल्स चोय तशें. या दॅट इज दी अपडेट. अरावंड 1 o'clock जाला. तें कोता ट्रायल आपणालें म्हणजे म्हाका वायट सोगता तेजे घान हाल घान थोडें न्हसपाचें बरें दिसता जाल्यार आउटफिटाचेर गेलें फॉर द टोर्नामेंट गायज. ताका तो मम्मी सांगता कितें करता तें.
वेणी कलेक्शन पिवल म्हणजे आता पावलीचे कोण कोण पावलीचे गारा ओके आणि हांव पिता कोल्ड कॉफी तरी कोल्ड कॉफी मारल्या सो हाडे शूज तुम्ही दाखवलं तेच आनी काय हाडना आनी जालें आमगेलें बारीकशें शॉपिंग सो आतां तुमकां समथींग मेळटाय मागीर ओके सो आय सी ऑल इन इवनिंग आनी मातशें एक टायम आतां कित्याक आसा जालो जीव सामको वतांक सो आय सी ऑल लेटर ओके A few inches later. सो हॅलो पीपल तुम सोमत्यांचे आत मेळटा आज जालो इवनिंगचो टायम तुमचो इथे तेश कोन जावपा न्ही 6:45 ओके मोद आनी हांवें कांयच ब्लॉग काडना उडयलो थिंगसो मातशें न्हिदोली आनी हांव मागीर तेच फाटल्यान एडीट करपा लागलो एक शॉर्ट ब्लॉग ओके बट हे शॉर्ट ब्लॉग न्हू तेजे हाडलें एक बरी स्टोरी हा इट्स ऑफ नॉट दीस इयर इट्स ऑफ लास्ट मे 2025 सो हांवें तें कांय कॉन्टेंट अपलोड करूना कित्याक न्हू म्हाका तेजे हाडलें एक कास्ताचो वॉयस ओवर घालपाक जाय आसलो सो चिंतून नियरली हेचो एक वर्स जालें तो व्लॉग अपलोड करतलें सो चोय तुमी चोयल ना जाल्यार हेज्या पयलीं तो येतलो शॉर्ट ब्लॉग तो ओके सो चोयल ना जाल्यार चोय दॅट इज अबाउट कितें चोयल म्हणटरी कळटा तुमकां ओके सो येस तो ब्लॉग एडीट करता हांव सकाळ काल लागलो एक्चुली शॉर्ट ब्लॉग म्हळ्यार बरो टायम गेलो तेका सो तें जालें आनी आतां हांव कट करपा येयलां बीफ आनी पोक सगळें उडोवकान दवरलें मातशें हें जावपाक सो तें कट करता आनी एशी साशा आमगे मेस्तीन करता हनी गार्लीक पोटेटो न्हू फ्रेंच फ्रायज सो हनी चिली पोटेटो सो तें करता सो तें कट करता म्हळ्यार तेगे तें रेडी जातलें मागीर तेका दिवपाचो पेट जाल म्हणटरी मागीर दाखयता तुमकां कितें सगळें आख्खें मेस जालो आहा सद्याक आनी आमगे शेफ सद्याक करता रेडी सो हांव वयता तें कट करपा मातसो दाखयता तुमकां ओके सो चोय तुमी तें हाडलें बीफ आनी तें पोक हाफ किलो आहा तें कट करपाचें आनी हें थंय जाता आमगेलें हनी चिली पोटेटो रेडी तो जालें फ्राय करून आतां कोतान मागीर दाखयता तुमकां सोमतें हें जालें म्हगेलें फायनली कटींग दीस इज पोक आनी दीस इज बीफ हेडीन एग्री केलें तें कांय आतां पॅक करपाचें आनी फ्रिजी मारपाचें हा वय सी सायबाचें मास्क खातीन सामकें जालें कासार ओके सो दोनी जालीं मगे कामां तेंय जालें सगळें वेजिटेबल्सूय कातून जालीं वेजिटेबल म्हणटा उडो कातयलें आनी आतां हें कातयलां पोक एंड बीफ आनी तें जाता म्हणटा हेचें जालें आमगेलें हनी चिली पोटेटो रेडी आनी तितून इल्लेशें बीफ घायलां बीफ इन्फ्यूज्ड सो आतां तें दिता पेट गायस आनी खाल मागीर उठोन वचपा जाय मिसाक आउटफीट बाय कांय गेलें ना न्यू कांय इन्वेस्ट केलें ना कित्याक हांव सोदतालें ऑनलायन हांव सारकें दोगांयनी सोदतालें बट कांय बरें मेळना सो कितें आहा तें घालयचें आनी तें सोदता तें आउटफीट कितें घातो ती आनी हांव जाणाय तुमी सांगिल्लें तें टोर्नामेंट हा म्हण तेजें मातशें स्क्रिप्ट आहा तेगली स्क्रिप्ट म्हाका बरोवपा जाय मातशें सो ती घेवन बसोना सो हांकां दिता पेट आतां आनी त्या कोणागे ब्लॉग स्टॉक्स घायले ती चोयता आनी मातशें हातान दिता पेट आमगे आज जाता फेस्ताची तयारी आमचे पडगो फेस्त आमचे पोणा फेस्त माझे तेका आमगे नेल पॉलिश काडपा तितूनय ते म्हाका दिता शिंपर धोमके हे चेवडा न्हू आपणागे फायद्या पासून म्हाका हे रिमुवर आनी कॉटन हाडपा लागलें पयलीं आपणागे काण जालें तें हिरोईन आनी आतां तें म्हाका कितें कितें धोमकी दिन आतां मुगे काडटें अशें करो काम पेसी पेली तुझे एक गेटी सो बी बरें आत मेळटा तुमकां ओके आतां मातशें साशा कोतालें की हांव दाखोवपाक सोदतालें बट आतां गरम आहा सो सोमती तुमकां फाल दाखयता आज सगळें डिजर्ट बी करून दवरलां आनी कटींग बटींग तुमी सांगिल्लें सगळें जालें म्हण आनी आजचा लीक आज ब्लॉगान चड कांय आसना तुमचो तेश कोन प्लेन आहलें आज ब्लॉग कित्याक आज कांय जालें ना के दीस भर सो कितें आहलो तितलें दाखयलें तुमकां बरो शॉर्ट जाता म्हाका खबर ना 5 मिनट्स तेगू जातलें जाल्यार सो चोय तुमी आनी फाल्यां ब्लॉगांकूय दाखय तुमकां कितें जाता तें फेस्ताचें आमकां कुपन्सांय काडूं हाय तीं वचपा जाय हेडपा इन द स्टॉल चोया कित कोण टायम मेळटो आनीक दाखयता तुमकां ओके हाल कितें जाता तें सो स्टे ट्यून फॉर टुमोरोज ब्लॉगिंग देखून चोयल मग तुमकां थँक्यू आनीक मोग आसो टेक केअर सबस्क्रायब केलें ना जाय चॅनल सबस्क्रायब एंड सी ऑल इन माय नेक्स्ट ब्लॉग ओके बाय बाय टेक केअर On the corner where the shadows creep, whispers of the city.